कारांक आज येवकार हांव आशीष कामत स्पोक्सपर्सन काँग्रेस देव सुरभी यदुवंशी कोऑर्डिनेटर ऑफ ऑल इंडिया अनऑर्गनायज्ड वर्कर्स काँग्रेस। आज जो मुद्दो आमी तुमचे कडेन घेवन आयल्यात तो इतलो इम्पॉर्टंट आसा दर गोंयकारा खातीर। सगळ्यांक खबर आसतली की संडे बाणावले बिचाचेर 2 चलयांचेर बलात्कार जालो आनी आमी ही सोसायटी म्हणून पॉलिटिक्स सायडीन सुद्धा जर दवरले सोसायटी म्हणून सुद्धा आमी इतले दीस 2 दीस जाले न्हिदून रावल्यात। कित्याक आयचे दिसा हो प्रसंग जो त्या फॅमिलीचेर आयला तो दर एक फॅमिलीन आमी ओळखून घेतलो ना, कित्याक होच प्रसंग फाल्यां आमच्या चलयांचेर आनी आमच्या घराच्या बायलांचेर सुद्धा येवपा आसा। जर तुमी पळयले जाल्यार पॉलिटिक्स जर सायडीन दवरले जाल्यार सोसायटी म्हणून जी गोंयची जी सोसायटी म्हणून आमी जे मेंबर आसात आमची रिस्पॉन्सिबिलिटीन आमी फेल जाल्या। कित्याक जर पळयले तुमी जाल्यार मर्डर, रेप, ओपन फुल फ्लेज अटॅक्स ऑन सिटीजन्स हे सरासर चालू आसा। पयलीं म्हणल्यार जर पळोवपाक गेले जाल्यार जो लॉ एनफोर्सिंग एजन्सी आसता तांचो जो भंय आसता तो आमच्या जे क्रिमिनल आसता तांचे मनांतल्यान टोटली गेला आनी हाजे कारण म्हणल्यार गव्हर्नन्स। बीजेपी जेन्नाच्यान गव्हर्नमेंटान आयल्या तेन्नाच्यान जर तुमी पळयले जाल्यार हे जे रेप इट इज बिकम पिरियॉडिक। जर बीजेपीची जर जेनेसीस जर पळयली तुमी ह्या काही वर्सांनी जेन्नाच्यान मोदी आयला तेन्नाच्यान हे सेंगार आनी असले तांचे जे लिडर आसा ते रेप करतात धाकले भुरग्यांचेर आनी ही जी पार्टी आसा ती तांकां प्रोटेक्ट करता। आनी ह्या रेपान सुद्धा आयचे दिसा जर पळयले जाल्यार तुमकां कळून आयला आसतलें की प्रमोद सावंत जो आमचो होम मिनिस्टर आसा तो हावजान म्हणटा की जी मिस्टेक जी आसा रेप जावपाची त्या चलयांचेर घालता तो, कित्याक ती 3 वरांचेर थंय आशिल्ली म्हणून। म्हाका प्रमोद सावंताक एक विचारपा आसा, तूं तुगे चलयेक घरा दवरता आसतलो, फाल्यां जर जे घरांतल्यान भायर सरता तुजे खातीर कितें हाडपा आनी ताका जर रेप जाता तेन्ना मागीर कितें करतलो तूं? आनी दुसरें म्हणल्यार ही डेमोक्रेटीक कंट्री, हें आमी गोंय म्हणटात कित्याक हें आमचें गोंय आनी ती जी रेप जाल्या ती गोंयकार, तांकां रायट आसा खंयच्याय टायमाचेर खंयी वचून त्या स्थळाचेर रावपाचो। तुजें जें एडमिनिस्ट्रेशन आसा तें फेल जालां। आनी जर आमी बाणावले पळयले जाल्यार ही जी नवीन जी पॉलिटिक्स आसा तो जो आमचो लिडर दिल्ली गेलो चर्ची खातीर तो सुद्धा थंय पावून कितें स्टेटमेंट करता। सगळे जे पॉलिटिशियन इवन आमी फेल जाले आसतले, हांव अशें म्हणना। आज 2 दीस जाले, 2 दिसा मागीर आमी तुमच्या लोकां फुडें आयले कित्याक आमकां कळून आयला की हें गव्हर्नमेंट कांयच करना म्हणून। आनी इतलो इनसेन्सिटीव प्रमोद सावंत की फ्लोर ऑफ द हावजाचेर तो हे जी ब्लेम आसा ती त्या चलयांच्या आवय बापायचेर घालता। ताका इतली त्रासदायक जी घटना जाल्या ती ताका अजून पर्यंत इतली सेन्सिटिविटी सुद्धा ना। पण गोंयकारांनी एक चिंतून घेवपा जाय की आमी जर एकठांय गोंयकार म्हणून रावलो ना आनी जर आमी गव्हर्नमेंटाक फोर्स केलो ना नाल्यार डिमांड केलो ना की आमची जे प्रोटेक्शन आसा हे ही तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी असली जेन्ना जाता तेन्ना एक्शन जी आसता ती फटाफट जावपा जाय। कित्याक तुमकां खबर आसतलें खारेबानाचेर अटॅक जालो तो मनीस सराट आपल्याचे नाटक करून गेलो, जो ज्याचेर अटॅक जालो तो पांय मोडून हॉस्पिटलांत आशिल्लो। कितलो टायम लागलो गव्हर्नमेंटाक एक्ट जावपाक। बीजेपी वाले म्हणपा लागले की आमचो काँग्रेसी MLA ची मिस्टेक म्हणून, पण जी लॉ जी पुलीस जी एजन्सी आसा ती कोणाच्या हातान आसा? तुमी फक्त हांगा बोट दाखोवपा लागले, पण जो सामान्य गोंयकार आसा ताजे जे सफरींग आसा ते एलिवेट करपाक तुमी कितें केलां? फक्त पॉलिटिक्सूच घेवन बसतले? हाजेर गोंयकारांनी विचार करपा जाय। आनी दुसरें म्हणल्यार हे रेप जे आसा ते बीजेपी खातीर हे पयलें न्हय। एक रेपिस्ट तांच्या कॅबिनेट हातून तांच्या बीजेपी पार्टेनू आसा। ते बीजेपी बायलो जे आसता त्यो महिला बीजेपी तांणी खुबशे स्टेटमेंट केल्ले की आमकां हो रेपिस्ट तो रेपिस्ट आनी ताजेच बरोबर आतां फुगडे घालतात ते पणजे। जाल्यार हे बीजेपी जी आसा जी पार्टी आसा ती बेसिकली सपोर्टर्स ऑफ रेप
रेपिस्ट जे असतात ते तांकां फक्त सपोर्टर करता आणि हे नॅशनल लेवलाचेर सुद्दां पळयलां आणि आता हे लोकल लेवलाचेर. आणि हांची मानसिकता इतली वायट जाल्या की जेन्नाय चलयेचेर अत्याचार जाता जाल्यार हे जे मेल शॉविनिस्ट जे असतात, हे बीजेपी वाले आणि तांचे जे RSS कनेक्शन आणि ते सगळे, म्हळ्यार जे सद्दां बायलांक सकयल दामून दवरपाची ही तांची मानसिकता असता, ते येतात आणि म्हणटात की ती चलयेची मिस्टेक. लॉ एडमिनिस्ट्रेशन तुमचे खंय गेले, तुमची पुलीस कितें न्हिदताले. आणि दुसरी सांगपाक गेल्यार म्हणल्यार आयच्या दिसा जर पळयले जाल्यार हे बोट जे आसा ते पुलिसांचेर सुद्दां वचपा जाय. कित्याक चडशेदा रातचे हे पुलीस सिव्हील ड्रेसान भोंवतात, नेम प्लेट नासतना. हे पुलीस सिव्हील ड्रेसान भोंवतात, नेम प्लेट नासतना. ताजे खातीर असले कोणी घाटी येतात सादे कपडे घालून आणि लोकांक त्रास दितात. कित्याक लोक कन्फ्यूज असता की हे पुलीस खरे काय, म्हणल्यार खरेच आसपा जाय म्हणून. आणि ताजे खातीर तांचे टेन्शन येवन ती नाकत्या भानगडीन पडटा. जाल्यार ह्या गव्हर्मेंटान हो जो इश्यू आसा तो सिरियसली घेवपा जाय. दुसरी म्हणल्यार लोकांनी सिरियसली घेवपा जाय, कित्याक आमची सोसायटी आनी ताजी व्हॅल्यूज जे आसा ते आतां सारके डिग्रेड जाल्या. आमी एक सोसायटी म्हणून एक अत्यंत स्ट्रॉंग रावन डिमांड करपा जाय की आमची जी सुरक्षा आसता ती ह्या गव्हर्मेंटान सांबाळपा जाय, नाल्यार असली गव्हर्मेंटाक आमी भायर मारपा जाय. आतां देव सुरू करूं. नमस्कार. So one of the rapists, Mane, his last name, he is a government employee and he's from the agricultural department. The Home Minister of the state has not mentioned whether this person will be suspended or not. And so it brings us to the point that is he blaming the girls and their parents for getting raped because he does not want to take action against this person, a sexual predator, a rapist from his who's working in the same government that he is a head of. I really urge the people to really think. The CM of the state could have used this opportunity to raise awareness, to raise this issue, to make people understand that nobody has the right to rape anybody, no matter what time of the day you are out. And I, as a citizen of this country, as a woman, I have equal rights and equal protection of the Constitution to go out anywhere in this country at any time of the day or night and not be raped for it. Men do not have the right to rape me just because I have gone out or any other woman or girl has gone out at any point of time or day. And people like Pramod Sawant, if they go on and say and blame the girl and their parents, he is only furthering the chauvinism and misogyny that is rampant amongst the BJP ranks. And this is a horrible example set for the society. Instead of progressing towards the idea that we are an equal society with equal protection to both genders and all genders, he is propagating the thought process that if girls get raped, it is their mistake and it is their responsibility that they should take care of themselves. I'm sorry. I highly condemn this, and Ashish, I'm here with him today. I would like all of you to think about this. This is not the way, and we condemn this statement from the CM, and we the BJP ranks, and this is a horrible example set for the society. Instead of progressing towards the idea that we are an equal society with equal protection to both genders and all genders, he is propagating the thought process that if girls get raped, it is their mistake and it is their responsibility that they should take care of themselves. I'm sorry. I highly condemn this, and Ashish, I'm here with him today. I would like all of you to think about this. This is not the way, and we condemn this statement from the CM, and we demand that this person who is one of the perpetrators, he is an employee of the government of Goa. He should be suspended unconditionally. This is our request.